जेजू क्रिस्त तेही म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुम्ही हे एक उतारा ऐकलां आसतलें. शिष्ट रक्षण दुष्ट संहार ऐकलां गे? ऐकलां मग? शिष्ट रक्षण दुष्ट संहार म्हळ्यार कितें अर्थ? कोण बरो मनीस आसा ताका रक्षण मेळटा, कोण खोटो आसा ताचो संहार जाता, नाश जाता. हे आमच्या भोंवतणीच्या समाजांत आयकल्लें उतर आनी जायते जाण हाचेर पात येतात. आमी ना म्हणूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार तुमी फिल्मां पळयलात. हेंगे फिल्मांत एकलो हिरो आसा, एक विलन आसा. विलनाक मार पडटाना कोणाक खुशी जायना, विलनाक मार पडटाना कोणाक खुशी जायना, सगळ्यांक खुशी जाता. कित्याक म्हळ्यार तो खोटो मनीस, ताणें मरूंकच जाय, निमाणें मरता तो. फिल्मांनी विलन आसलो, खंयच्या फिल्मांत सडावत एक 99% फिल्मांनी विलन आसलो निमाणें मरताच. आनी ताका कोणें मरयला त्या हिरोचेर केस जायना, पुलीस ताका अरेस्ट करनात. म्हळ्यार आमच्या समाजान हे एक कितें आख्खा नियम ना. दुश्ट आसलो, खोटो आसलो मनीस ताणें मरजेच म्हणून खंय आमच्या मतीन तें आसा. देखून फिल्मांत तशें जाताना आमी क्वेश्चन करूंक वचना. तें कितें फिल्मांत मात्र त्या मेल्ल्याचेर वा जिवेश मारल्याक केस जावना, ताका कित्याक कुर्ती करूं ना, ताका कित्याक जेलांत घालूं ना, कोणी विचारूंक वचना आमी. म्हळ्यार हे एक स्लोगन आसा, तें आमी एक्सेप्ट केलां समाजांत. पूण आमची समर्थ इल्लीशी वेगळी, क्रिस्तांव समर्थ इल्लीशी वेगळी. दुसऱ्या धर्मांत देव बऱ्यांक राखूंक आनी वायट खोट्यांक नाश करूंक दुसरे अवतार घेवन येता जाल्यार, दुसरें रूप घेवन येता जाल्यार आमी तशें म्हणना. आमकां बायबल सांगता बऱ्यांक रक्षण खंडीत मेळटा, पूण खोटो मनीस कोण आसा ताकाय नाश जायनासतना बचाव करचे खातीर देव पुताक ह्या संवसारी धाडटा म्हणून बायबल सांगता. आनी ही आमची पातयणी. आमी म्हणटा कशें बऱ्याक देव सांबाळटा, रक्षण दिता गे, तशेंच खोट्यांकी देव आनी एक चान्स दिता, आनी एक अवकाश दिता. आनी ताणें पातकी जिणी बदलली जाल्यार ताकाय बचावे दिवंक जेजू क्रिस्त इम्मानुएल जावन आमचे मदें तो आसा म्हणून आमी पात येता. आमी हें बायबलांत सुरवेतान पळोवंक शकता. देव सोदून वेता, देव पातक्यांक सोदून वेता. इजिप्तांत इस्रायल प्रजा सबार काळ पर्यंत कश्टांत आसले, गुलामपणांत आसले. जायते फावटी देवान तें घडोवंक सोडुल्लें तांच्या जिवितांत. तशें जायचें म्हूण देवान सोडुल्लें, कित्याक ती प्रजा देवाक ताच्या उपादेशांक खंडीत गण्य करिनातली. ती सदांच अविधेय जाताली, पुरपुरताली, अविधेय जाताली. आनी देवान तें तांच्या जिवितांत तशें घडोवंक सोडुल्लें. पूण एका घडये तांचें दूख आयकता. देव तांचें दूख आयकता आनी मोइजेक सांगता, हांवें तांची बोब आयकल्या, तूं वच आनी हांव तुका कितें सांगता तें कर, तांकां सोडोवन फाटीं इस्रायलाक आपोवन हाड. तेंच जेजू नव्या सोलांत आमी पळयता, जायते जाणां पातक्यांगेर वता, जायते जाणां कोण समाजांत ते भयले, ते आमचे सांगता बरसोंक फावो न्हय म्हूण आसले, पातकी आसले, सुकागार आसले, तांच्या घरा जेजू येता आनी जेवणाक बसता. आमी जेवणाक कोणागेर वेता? दुस्मानागेर वचना न्ही गे. कोण समाजांत तो वायट मनीस म्हणून ताका भायर दवरला, तांगेर कोणी जेवणाक वचना. हांवें पळोवना कोणी गेल्ले. वा वाड्यांत आमकां कळीत आसा तो मनीस समाना, तांचे कडेन कोणी उलयना, तांगेर कोणी जेवणाक गेल्ले हांवें पळोवना. पूण जेजू तसल्यांगेर जेवणाक वेता. जेवणाक वेचें खंय कोण इश्ट आसात तांगेर आमी जेवणाक वेता, सैरी खंय आसात तांगेर जेवणाक वेता, पूण असल्यांगेर आमी वचना. पूण जेजू तांगेर जेवणाक गेलो म्हणल्यार, तांगेर जेवलो म्हणल्यार त्या पातक्यांक जेजू म्हजो इश्ट, म्हजे इश्ट म्हणटा, तसल्यांक म्हजी सैरी म्हणटा. ही देवाची काकूळट, देवाची काकूळट. फिल्मांत जाल्ले बरी न्हय. फिल्मांत सूख केल्यार वा वायट मनीस, खोटो मनीस आसल्यार ताका निमाणें नाश करीचें. पूण जेजू तशें सांगना. जेजू देवाची काकूळटे विशयान तांकां सांगता.
देवाची कावकळत म्हळ्यार कितें म्हणून समजोवच्याक आयच्या दिसा 2 वपारी जेजू आमकां दिता. एक सुकलेल्या बकऱ्याची वा शेळयेची वपार आनी एक भायर पडिल्ल्या नाण्याची वपार. एका कुशीन देव आमचें तें कितलो उदार आसा म्हूण आमी चिंतूंक जाय, नियाळ करूंक जाय जाल्यार आनी एका कुशीन ती शेळी सुकोवन गेली जाल्यार कित्याक म्हणलें आमी सोदून काडूंक जाय आनी त्या विशयान नियाळ करी जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी लायसन्स काडून घेवंक जायना. देव आमकां बक्षिता, देव आमकां सोदून येता, देव आमची कावकळत करता. आमी कोटीं कितलीं कोटीं जाल्यार नाच करिना म्हणलें चिंतप सारकें न्हय. देव उदारपणान आमकां सोदून येता, आमी बाचाव जायचे म्हण आशेता. कित्याक आमी कोणी देंवसारांतावन आयिल्लीं न्हय, आमी ताचे तावन आयिल्लीं. ताचो वांटो देखून आमी खंयसरी वचोन जियोंक जायना वा आमी बचाव जावंक जायना. आमी खंयसर तावन आयिल्ल्या गी देवा तावन आयिल्ल्यान जाल्यार देवा थंयच आमी फाटीं वचों जाय आनी बचाव जायचे सुटल्यार हांव थंय वचून हांगा वचून आनी खंय वचून जियेता वा बचाव विजरता म्हणून जायना. देखून देव आशेता कोणीय नासावंक नजो म्हणून. ही एक कूस जाल्यार काकुळतेची. दुसऱ्यान हांवें सांगलें बरी शेळी कित्याक सुकता व्हडलें एक सवाल आमी विचारूंक जाय. 99 शेळयो आसात वा 100 शेळयांत एक शेळी मात्र कित्याक सुकता? एक शेळी मात कित्याक निसरून वता? एक शेळी मात कित्याक फाटीं उरता म्हणलें सवाल आमी आज विचारूंक जाय. शेळयांक आमी म्हणटा तांकां कितें बरें दिसता, सोबीत दिसता मुखार तें पळोवन आकर्शीत जातात. शेळयांक तण पांचवें दिसल्यार जालें, तें तण प्लास्टिकाचें गी आनी खंयचें गी तें वचून पळयलें धांवता आनी खावंक सुरू करता. अशें ही शेळी आकर्शणाक बोलता. खंयचें गी एक बरें तण पुश्टी तण आसा वचोन खावया, आनिल्लें मुखार या, आनिल्लें खावया, आनिल्लें मुखार या, अशें ती मुखार वता. तें इल्लें खावंक सुरू करून मुखार गेल्ली ती शेळी स्वार्थान भरता. दुसऱ्या खंयच्याय शेळयांक ती आपयना वा शेळी गेल्ल्यो तिका कळकूच कळना. कावळ्या बरी न्हय ती. कावळ्या जाल्यार कितें एक ल्हानसो कुडको मेळ्ळ्यार बोबाट घालून सकडांक आपोवन आपयता. पूण शेळी तशी न्हय. शेळी म्हाका इल्लें बरें खंयसर दिसता थंय वता, म्हाकाच जाय मुखार वता, स्वार्थाक संपडटा आनी मुखार वचोन ताची मोत दाड्डी जाता. काळोखां संपडटा. खंय वचें पाटी खंय वचें कळना. शेळयो दुसऱ्यो खंयच्या वाट्यान गेल्यात, गवळी खंयच्या वाट्यान गेला तांकां कळना. आनी अशें तिची मोत दाड्डी जाता, काळोखान शिरकाता आनी थंय कितें करचें म्हणून कळनासतना फाटीं वचोंक की आसक्त नासतना थंयच शिरकाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही काणी आमची सबारांची जावंक पुरो. आमी त्या 99 शेळयां मदें आसांव गी वा एक सुकोवन गेल्ली शेळी गी म्हणून आमीच जाप दिवचें पडटा. ही काणी आमची जावंक पुरो. कशें? आमी जाय म्हणून कोणी सुकोवन वचना. आमी जाय म्हणून कोणी पातकांत पडना वा जाय म्हणून हांव सुकोवन वचना. पूण आमी सुकल्लें आमकां कळना, आमी निसरण गेल्लें कळना, आमी सुकोवन गेल्लें कळना. जावंक पुरो ल्हान आकर्शण, जावंक पुरो कुडीचें आकर्शण, वस्तूंचें आकर्शण, व्यक्तींचें आकर्शण वा कुडीच्या न्हेसणाचें आकर्शण वा खंयचें एक बरें संगतीचें संगत बरी सुरवेक ती बरी दिसता आनी ताका ल्हान मट्टान आमी ती स्विकार करूंक प्रयत्न करता. आनी त्या वरवीं आकर्शण आसलें आशा जावन बदलता. इल्लेशें आसल्यार पुरय आमचे कडेन, इल्लेशें आसल्यार पुरय पावना. फाल्यांय जाय, परवांकी जाय. इस्रायलकारांनी मान्ना कशें देवान तांकां सांगलें, आज मान्ना दिता आनी तें मान्ना आजीक मात्र, फाल्यांक तुमी पुंजावन दवरची गरज ना, फाल्यां हांव दुसरें दिता. पूण तांकां आशा, पूण तें उरताय कुसोन वेता, तें खावंक जायना. तशेंच आमची आशा, खंयचें बरें म्हूण आकर्शण दिसता तें आमी जोडूंक प्रयत्न करता आनी ती आशेन बदलता. आजीक आसल्यार पुरो पावना, फाल्यांकी जाय, परवांकी जाय अशें पुंजावंक सुरू करता. आनी फाल्यांक परवांक जाय कोणाक? म्हाकाच जाय, दुसऱ्यांक दिवंक न्हय, म्हाका म्हाकाच जाय. स्वार्थ सुरू जाता आनी स्वार्थ आसलो मनीस ताचे दोळे उक्ते जायना, तो कुड्डो जाता, ताची मत दाड्डी जाता, दुसऱ्यांची गरज कितें पळोवंक तो सकना आनी अशें संतोशान आसता तो. ताका फाटीं येवची गरज दिसना, फाटीं वचाचें म्हजी सूख जाल्या म्हणून ताका बगना. आनी त्या देखून जायते जाणां भक्ती आसा खुमसार जायचे गी हांवें कांय करूं ना म्हणली एक चिंता वाजता. चिंता तें रुता जाता, हांवें खंय सूख केलें, हांवें खंय पातक केलां, कांय करूं ना हांवें म्हणलें. तें एक चिंतप आमच्या मतींत रिगलें जाल्यार मागीर खुमसार जायचे गी गरज ना खाल्याक.
हांव बरो मनीस, हांवें कांय करूं ना म्हणलें एक चिंता आमच्या मतींत तें उरता. पण आमी समजूंक जाय ही ल्हान ल्हान आशा इल्लें 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 म्हणलें जिवितांत तें व्हड माट्टार व्हडा रूख जाता आनी आमी मुखार सांपडाता. आमी सुखी करचें व्हडलें व्हडलें न्ही. आमी कोणाक जिवीशी मारूं ना, कोणाचें जिवीत पाड करूं ना वा आनी कितेंय करूं ना. पूण ल्हान ल्हान संगती आमी आमच्या जिवितांत इडेन दिता. सांपुरो बसार तुमी पॉयंट करतात आनी त्या वेळार कंडक्टर मस्त बिजी आसा, मस्त लोक आसा, तुमकां टिकेट दिवंक विसरता. आमी टिकेट विसरना आसो एक पोटी पण ना इल्लोसो संतोष बघता. हो इल्लो ल्हानसो संतोष व्हडली सूख म्हणून सांगूंक जायना वा क्रिमिनल एक्टिविटी न्ही, पूण आनी तो एक इल्लोसो संतोष पण ना इल्लेशे पयशे आज उरले म्हणून. तशेंच चिंतया तुमी खंय अंगडी वेतात आनी अंगडी गेल्ल्या वेळार मस्त लोक आसा आनी इल्लेशे चिल्लर तुमकां फाटी दिवंक आसले, तो मनीस अंगडीचो खालें बाय मिस्टेक ₹10 चड दिले. तुमी लेख करतात ₹10 चड आसात. हां वण्णा हाचे पयलीं कितले काडल्यात कोण ना, कितले जाणें चड मोल सांगून काल केला कोण ना. वण्णा ह्या फावटी ₹10 आसूं दी. ल्हानसो संतोष, तातूंत कांय व्हडले विशेश कांय जायना, पूण ल्हानसो संतोष. पूण हो ल्हानसो संतोष थोड्या दिसांनी दुसऱ्या संगतींक बदलता. आज आसचो तो ₹10 संतोष मागीर ₹100 ₹50 आनी चड जाता. वण्णा कोणाकी चीट केल्यार कळना, कोणाकी चीट केल्यार कांय जायना, सक्कड करतात म्हणलें एक चिंता सुरू जाता ना. मागीर आमी सूख केल्यार तें सूखच न्हय म्हूण बघोंक सुरू जाता आनी कितें केल्यार चलता म्हणलें एक चिंतपाक आमी पावता. आनी केदाळा हें चिंतप आमच्या मतींत येता. त्या दाळा सर्व संगती आमच्या जिवितांत अती जातात. अती म्हळ्यार कितें? अती म्हळ्यार अती आदरे हाल कुडा हाला म्हणटात. म्हळ्यार दूद जाल्यार चड बी येयल्यार तें बरें न्ही, तें वीक जाता म्हणटा. तशें जिवितांत ल्हान ल्हान जावन सुरू जाल्ल्यो संगती अती जातात. जावंक पुरो अती आकर्शण, अती आमाल पार्टी, कुडीच्या नेसनाची चड आशा वा खाणाची चड आशा, मस्त खायचे आनी असले संगती आमकां अती जाल्ल्या वेळार आमी शिरकोन पडटा. मागीर कशें पार्टी येवचें म्हणून आमकां कळना. कित्याक तांतू आमी संतोश जोडना जाला. तोच आमकां संतोश. कुर्साचो सांजो हांव एक उतर सांगता. जर एक मनीस तान येयला आनी तो उदक पिवंक आशेवन धांवता, पूण धांवतना तोंड उक्तें करून धांवता जाल्यार तो उदक आसले कडेन पावना, तो वाटेरच मरता. तुमी जाणात थोडी कोणी तुमी एथलेटिक्सांत आसल्यात, एथलीट्स धांवणेंत तुमी आसल्यात जावंक पुरो. तुमी धांवतना तोंड उक्तें करून धांवता ते भुरगीं, तोंड उक्तें करून धांवता ते ना न्ही, धांवनात. कित्याक पुरासां चड जाता, वारें भितर येता, ताळो सुकता, तुका आनीकय चड थान लागता, तुका उस्वास काडूंक जायना. अशें एक मनीस असले ल्हान ल्हान आकर्शणाक बोलोवन, आशेक बोलोवन तो म्हाका थान बगोवंक जाय म्हूण आनीकय धांवता, तोंड उक्तें करून धांवता, तो थंयसर पावना, तो वाटेरच मरता. म्हणजे आमी एक सत्राय हांगासर घेवंक जाय. कितें केल्यारय सूख जायना, सूख न्हय म्हणलें निचेवाक आमी येवचें न्हय. कशेंय चल्ल्यार, कशेंय जियेल्यार आमचें जिवीत बरेंच जाता, कांय वायट जायना, कशेंय जाता म्हणून तसल्या निर्धाराक येवचें बारीच अपायाचें. पूण स्वामी आमकां सोदूनच आसता. स्वामी आमकां सोदूनच आसता. कुमसारान तो राखवान आसा, पूण कुमसाराक आमी वचचें पडटा न्ही गे, आमी वचचें पडटा. जायत्यांक सबार वर्सां कुमसार जायनासतना आसचें आसात. तांच्या मतींत एकच कितें म्हळ्यार पवित्र सभेन सांगलां, फादराब सांगता कुमसार जायचें म्हणून, देखून जावचें कुमसार जावचें. फादराबान सांगलां, पवित्र सभेन सांगलां म्हणलें कांय तें फरकच पडना. कुमसार जावचें कित्याक? म्हाका जाय, म्हज्या आत्म्याक तें बरें जाता. म्हज्या आत्म्याक ह्या बांदपा सुद्दां भायर येवंक एक वाट ती जावन आसा, म्हज्या फातकांतून भायर येवंक म्हाका एक वाट ती जावन आसा, देखून म्हाका जाय कुमसार. फादराबा खातीर आमी कुमसार जावची गरज ना, वा पवित्र सभे खातीर कायदो आसा, नियम आसा, तें परत गरज ना. गरज कोणाची? म्हजी. देखून हांव कितले वर्सां मुखार घालता, हें फाल्यां जावया, परत जावया, मुखार घालता, तितलें चड आमच्या आत्म्याचेर आमी भर घालता. आमचो आत्मो आमी आमच्या हातांत चुकोवन वता. आमचो आत्मो देवांत सुमयात पयस पावता. हें आमी मतींत घेवचें. आनी खंयसर म्हाका अवकाश मेळटा, म्हजी सूख जाल्या, खंयसर की हांव सुकलां म्हणून म्हाका भोगता, त्या कडेन कुमसार जावचें भारी गरजेचें. कित्याक थंयसर एक सुटका मेळटा. आनी ती सुटका, तो संतोश भोव गरजेचो. आनी तो संतोश आमकां जिवितांत मुखार वचूंक एक प्रेरण दिता.
जर आमी हाचें जावन ह्या पवित्र आत्म्याच्या अभ्यासांत जावन ह्या फळांत जावन ह्या देण्यात जावन पयस रावता आनी चड देवात हांव इल्लेशें डिस्टन्स आसल्यार बरें म्हूण चिंता तर आमकां कोणें परतून फाटीं हाडूंक जायना. सोमेराकूनच आसा पूण आमी ताचें वचूंक ताचो ताळो आयकूंक प्रयत्न करूंक जाय. खुमसरांत ताची काकूळट बगया, देवी काकूळट बगया, ही काकूळट आमकां सडवण दिवं दी.